Johnathan A5. Burga boktin somlia, gayon korun yeta, viswas torun yeta mama karyeta. Burga boktin somlia, gayon korun yeta, viswas torun yeta mama karyeta. Atmiana sotan baba, bosu kieta tuka. 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 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं पबडीनो आत्म्यान स्वतान आमी देवाची भोजन करूंक हांगासर आयल्या देव आमच्या जिविताचो आमचें जिवीत तोच चलयता पूण ह्याच देवाची उतरां आयकूंक आयज तो देव आमचे लागीं मागता देवाचें उतर आमकां सांगता दुसऱ्याक आसा तसो मानून घेवंक देवाचें उतर आमकां सांगता दुसरो सांगता पळय तें उक्तेपणी आयकूंक पूण जेजू सगळें अशें घडोवंक ना कांय पावटी ताचीं उतरां आयकूंक ना कांय पावटी ताचेर लोक तिडलो कित्याक तांकां बरें लागूंक ना पूण आमच्या जिवितांत जेजून असल्या वेळार कितें केलें ताचेर नियाळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां मागता आयचे मीस दिनवासनेच्या मनांत भेटयता गॅस्पर दोस सांतोस ताचो वाडदिसूय म्हणटच देवान ताचेर ताच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागया तेच बरोबर क्रिस्तालिना लोबो आपलो वाडदीस मनयता ताचे पासत आमी मागया आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध हे पसत भाग्य सदांच वार मरे सगळ्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सगळेच प्रजेला लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया सोर पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा सोर सोपून देणी तुजे तान उपजतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां बागयोंच पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो तुमचे मदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय
दुसऱ्याक कित्याचेच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मदें आयलोलो तेन्ना म्हजे सोबतेर पातयेवन न्हय, पूण भिवन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जाणवाये पोरमणे उतर पोरगोवूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हे सोगले आत्म्याचे सोबतेन घडोवन आयलां. म्हणटच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय, पूण देवाची सोबती. देवाचें उतर हे. देवाचे वळखार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी कशी हांव नियाळीत आसा देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस ओदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकांच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये पोरमणे सोणवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, खैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताचे तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हळें, ओ झुजेचो पूत न्हय. आनी ताणें तांकां जाप दिली, वयजा तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबाव तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफरनहूमांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलेली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी इलिजाक धाडलो ना.
तशेंच एलिशा प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा तें दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांच्या मोदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन म्हणणी आसा, सोरपाचे शेंपडेर तर पांय पडलो जाल्यार सोरोप चाबता. सोरोप अशी कांयच करिना, पूण ताचे शेंपडेर तर पांय पडलो तो चाबता, ही आमची म्हणणी. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचल्या उपरांत थंय शेवटाक आमकां मेळटा आनी तीं सगलीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण त्याच शुभ वर्तमानांत फुडें आमी पळयता, हें आयकून देवस्थानांतलीं आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताका घेवन तीं गेलीं, पूण तो सारको तांच्या मुदल्यान गेलो. ताका उडोवंक सोदतालीं तीं. एका वाटेन ताची माणकुलीं उतरां आयकून तीं खुशाल जातालीं, दुसऱ्या वाटेन रोखडीच ताका शारा भायर घालून ताका सकला उडोवंक तीं सोदतालीं. कित्याक त्याच लोकांचें सगलें बरें जेजून सांगलें तेन्ना तांकां खुशालकाय दिसली. पूण जेन्ना तांच्या वायटाचेर ताणें निशेध मारलो, तांचे शेंपडेर एके भाशेन पांय पडलो. कितेंय दुसऱ्यांनी आमकां वायट सांगलेलें नाका, वो आमचें कितेंच आमकां करेक्शन केल्लें थोडें पडी नाका. दोन वस्तूंक लागून जेजूचेर तीं तिडलीं. पयले सुवातेर ताणें म्हणलें, हांव प्रवादी म्हणून जेजू तांकां तांच्या मनांत आटापूंक जायनासलें. आनी जेजून आपूण प्रवादी म्हूण सांगलो म्हणून तीं तिडलीं ताचेर. दुसरें म्हणल्यार जुदेव न्हय आसलेल्यांक जेजून एके भाशेन प्रेज केलें. ती विधवा आनी कोडकार सिरियेचो नामान. तांच्या मोदल्यांक ताणें वयर काडूंक ना, पूण दुसऱ्याची व्हडविकाय सांगली म्हणून तांकां राग येयलो. दुसऱ्यांक बरें केलेलें तांकांय तांच्या मनांत वचूंक ना. हाका लागून जेजूचेर तीं तिडलीं. बाबा कोणूय कितेंय आमकां सांगता जाल्यार दर एकल्याक आमकां गिन्यान आसा चिंतूंक, हें म्हाका लागता वो लागना. लागना तर म्हाका तिडूंक गरज ना, आमी सोडून दिवंक जाता. लागता तर जाल्यार हांवें तें म्हाकाच लावन करेक्शन करून घेवंक जाता. पूण तोच ह्या लोकांचो, थंय जेजूक आयकतल्यांचो स्वभाव वेगळो आसलो आनी हाका लागून जेजूक ताणीं मानून घेवंक ना. थोड्यांनी ताची माणकुलीं उतरां आयकून खुशाल जालीं, जाल्यार हेर दुसरीं तिडलीं, कित्याक तांचे शेंपडेचेर एके भाशेन हो पांय पडलेलो. आमकांय उक्तें मौन मागुया. कोणूय तर आमकां कितें सांगता जाल्यार आमच्या बऱ्याक तें मानून घेवया. आमकां तो तें लागू जायना तें सोडून दिवया. असली इगोत, असलें धोरण दर एकल्याक आमकां मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वसता. तुज्या अवतारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितेमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा बणिदो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थया. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीक तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. सर्गीक तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीचे वन जाता आसतना एक आवाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत हें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गूट परगटुया. सोमिया जेजू, आमी हो उणो खाता आनी एक आवसतलें पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. रीत भाशेन तुजो आशिर्वाद गॅस्पर द सांतोस, तशेंच क्रिस्तालिना लोबो आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस समोर रमता तांचे सगळ्यांचेर तुजो दय. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धरून तांणी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सामकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भशेन रेखताव. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतले सिटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला. तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे समे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया.
पृथ्वीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या नेरुलच्या बाबा भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी सायबिणीची नोवेनां करता आनी सायबिणीच्या जल्माची परबेक आमी तयारी करता. जायते भाशेन आमी सायबिणीक मान दिवं येता, तिचे सगळें मोग दाखोवं येता. कालच्या दिसा हांव म्हणटालो करीत भाशेन एक आमच्याच घरांनी आल्तार कसो करून सांगाती तीर्स करून फुलां घालून सायबिणीक असो मोग दाखोवं येता. एक म्हजी भुरग्यांक तरणाट्यांक सुचना ह्या दिसांनी सायबिणीच्या जल्मा दिसा आमी आवयांचोय दीस पाळटा म्हणटच जाता जाल्यार एक आमचें कार्ड आमी आवय पासत करुया आनी तशेंच आमचे सर्गीच्या आवय पासतूय एक कार्ड करुया. आनी एक कार्ड सर्गीच्या आवय पासत करता हांव तें हांगासर तुमी तें पाठोवन दिवं येता. पूण नाजाल्यार त्या कार्डाचो फोटो मारून एक दुसरो फोटो हें कार्ड तुमच्या हातांनी घेवन हो फोटो मारून 6 तारीख पर्यंत हांगासर इगोजेन म्हज्या मोबायलाचेर पाठोवचें. म्हणटच एक कार्डाचो फोटो दुसरो कार्ड घेवन तुमच्या सांगात भुरग्यांनी फोटो आनी आवय बरोबरूय काडल्यार जाता. आनी तिसरें म्हणटा तें तुमचें नांव कोणें काडलां तें केलां तें कार्ड हाचेर तुमी तें म्हज्या मोबायलाचेर पाठोवचें 6 तारीख पर्यंत. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पुदला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सायबिणीचे नोवेन आमी करुया. आमचे मोगाळ माय, तूं दाविदाच्या कुळांतलो पोरजोळ आनी जुदेवांच्या ओस्तुऱ्या मदें एक माणीक. तुजी सोबिताय आनी वैभव पळोवन आमी तोटाकता. देवचाराचे राजवटकेचो भस्म करचे खातीर तूं निश्कळूंक जल्मली. संवसारांतलो पातकाचो काळोख नपयत करूंक तुवें देवाच्या उजवाडाक क्रिस्ताक जल्म दिलोय. एकोतावीण आंकवारी आनी आमचे भोव मोगाळ माई, आमी नीज भावार्थान तुका शरणां येता. तुजें मोगाळ नांव उच्चारतना आमचीं काळजां कुशेन मुरगट्टा. मारी आमचे माये, आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी आमकां उजवाड्याच्या आनी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार घाल. आमेन. शेवटाक गायन करुया अंक T29. Marie, soranța dar tu so, जावं शेवट या मागण्याचो. पुतान तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्याचो. सोदां जायतो आनाशिरो दिमाये आमकां तुसो. सोदां जायतो